प्रॉब्लेम जाल्लो आमकां कालच कळोन आयलें। आमचे वॉर्डाची एक मेंबर पूजा साटेकर हेंच्यांनी आमची काल फोर्थनायट मिटिंगय आसलेली तेन्ना आमचे कडेन बातमी पावली की आमच्या गांवांत एक गजाल घडलेली आसा, जाल्यार आमी ती डिस्कस कितें करपाचें तेजेर फुडें काय आमकां कांयच कळना जालें। आनी एका वाटेन एक गजाल सांगता, दुसऱ्या वाटेन एक गजाल सांगता आनी खूब कन्फ्युजन जावंक लागलें। सो बेटर आमी सगळ्यांनी कितें मेळोन डिसायड केलें, तिणी सुद्दां आमकां सांगलें कितें आमी डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार या आनी क्लियर करया आमचे सगळे डाउट्स की दुसऱ्यांच्या पेक्षा आयच्या पेक्षा आपुणूच वचून क्लियर केल्लेले बरें। दुसरी गजाल म्हटल्यार हांव आतां सरपंच आसा, हांव सरपंच आसा, लेडी आसा आनी हांव एक टिचर सुद्दां आसा, जाल्यार भुरग्यां वांगडा जर काय जायत कितें जाल्यार आमी कशीच खपोवन घेवपाची ना। आयज तुमी पळोवंक शकतात सगळी आमची पंचायत मंडल हांगा आयलेली आनी आमी स्वता PI कडेन उलयली आनी सगळे कशी कितें कारवाई आहा तुमची कशी फुडें चलता आनी तेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो साथ दिलो आनी सारकें आमकां कितें तें सांगलें आनी आमकां आश्वासन सुद्दां दिल्लेलें आसा की हितून खंय जावची ना। आनी PIन आमकां स्वता आश्वासन दिल्लेलें आसा की जसो प्रोसिजर आसता आनी फास्ट जाता तितलो विदीन 60 days कितें तें कंप्लीट जातलें आनी फुड्यान आमचें तें येतलें। आमी स्पेशली हांगा कित्याक आयिल्लीं जाल्यार आमच्या पंचायतीचो सपोर्ट आसा, जे वायट घडलां तेका शिक्षा ही कठोर जावपाकच जाय आनी आमी हे फाटी सरची ना आनी आमी कशेंच मान्य कितें करची आनी कोणाची धवळधवळ जायत आमचे हांव जाल्यार कशेंच कोणाचें आयकोन घेवचें ना। जर एक्यूज आसा आनी जर तेणी कितें केलां जर तेका कठोर शिक्षा जावपाक जाय आनी हो एक एग्जाम्पल आमी PIक सुद्दां रिक्वेस्ट केलें की तुमी हो एग्जाम्पल दिवपाचो। आयज गर्ल्सांक म्हणा तुमी बॉयजय म्हणा तुमी इतले भंय दिसता भायर भुरग्यांक दवरपाक। आयज जर शाळा म्हणा तुमी नाल्यार घर म्हणा आपले घराचे सरावंडींग जर सेफ ना हा जाल्यार भुरग्यांक आमी सेफ दवरपाची खंय। हेच्या खातीर स्वता आमी आयज हांगा आयली आनी स्वता आमी चौकशी केली, आमी उलयली तेंच्या कडेन, दुसऱ्यां कडलें आमकां नाका, तेंच्यांनी आमकां कितें सांगपाक जाय तें सारकें सांगून दिल्लेलें आसा आनी आमी आमचो प्रयत्न दवरतली की आनी हेचे दखल घेत रावतली की कितें चालू आसा, कशें चालू आसा आनी फुडें कशें वयता। हांव सांगपाक सोदतां आनी म्हाका सांगपाक बरें दिसता की आयज आमच्या वांगडा सगळी पंचायत मंडल आसा, एकच आमचो मेंबर पावोंक ना बिकॉज तेका ट्रॅव्हलिंगेक आसा तो येवपाक जावंक ना, जाल्यार तो सुद्दां आयज हांगा आसलो। हांगा उपस्थित सगळे पंचायत खंय तरी दबोवंक सोदता अशें आमचेर आरोप जालो, तेज्यामुळे आमी ठरयलें की आमी पुलीस स्टेशनार वचुया आनी कितें तें हें करुया। केलें तेका अटक जाली, मागीर कळ्ळें की फरार जालो कित्याक तेका राजकीय हें आसा सपोर्ट। आतां आमी हांगा येयली तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेका अटक केल्ली आसा आनी अशे भुरग्याचेर हे परिणाम अशें जावचे न्हू अशें आमकां दिसता। ज्यो गजाली घडटा तेका आमी जबाबदार आसा, म्हणजे पालक शिक्षक हेंच्यांनी सारकें लक्ष दिवन भुरगीं स्कूल बंद जाल्या उपरांत भुरगीं खंय वयतात कितें वयतात ते पालकांनी लक्ष दिवपाचें, टिचरांची लक्ष दिवपाची गरज आसा। गेल्या वर्सा अशीच घटना जाली पूण त्या भुरग्याक म्हणजे ती दुसऱ्या हितून जाली, तेन्ना आमी त्या भुरग्याचेर परिणाम जावचो न्हू म्हणून आमी फक्त पुलीस स्टेशनार कितें सांगलें की त्या स्कुला कडेन पेट्रोलियम करचें, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी पेट्रोलियम केलें आनी तेजेर एक भुरगें जे अशें हें करताले तेजेर आळो बसलो आनी आतां जी ह्या भुरग्याचेर हें जालां अशें जावचें न्हू म्हणून कठोर कितें तरी हें तेका शासन दिवचें। गांवांत हें घडलां न्हू तें वायट घडलें म्हणून हांवें डिस्कस केलो म्हाज्या पंचा वांगडा सांगलें आनी ते पंच म्हाज्या वांगडा म्हाका सपोर्ट केलो खूब तेणी, आमी तुज्या वांगडा आसा। आतां इन्सिडंट घडला पळय हो केन्ना काय तुमकां आयडिया आहा? तितकी ना आमकां आयडिया ना केन्ना जाली ती चौकशी करूंक ना तुमी आतां PI? आतां आमी केली चौकशी तेन्ना आमकां कळली अशें जालें म्हणून आमी हांगा येयल्यो सगळीं जाणां अशें जालें घडोवचें ना, हेचे फुडें घडोवचें न्हू म्हणून आमी हें केलें। तो तीव्र निषेध करता कारण ते भुरगे अल्पवयीन आसा आणि ते अल्पवयीन भुरगे असल्यामुळे त्याचेर जी काय विषय झाला त्या आरोपीक
कोणाय असो तो ताका कायद्याच्या बडग्या धरून ताका शासन जावपाची गरज आसा, नाजाल्यार हेच्या फुडें आनीक अशे प्रकार घडपाची शक्यता आसा. आनी हांव सरकाराकय सांगूंक सोदता ह्या दृश्टीन की स्वता शिक्षण मंत्री आसात आमचे मुख्यमंत्री आणि ते गृहमंत्री आसात, तर अशा घटना ज्या घडतात त्या घटनेचेर तेंच्यांनी गांभीर्यान लक्ष दिवन हेचेर कठोर पावलां उचलपाची गरज आसा. आणि तेंच्यांनी हेचो ह्या गोष्टीचेर अभ्यास करून तेंच्यांनी तांकां इंस्ट्रक्शन दिवपाचें आसा, कायदे पद्दतीन तुमी चला, तेचेर कोणाची ढवळाढवळ नाका किंवा ताका जे काही शासन आसा तें कायदेशीर करपाची गरज आसा. कारण अशे प्रकार परत खपोवन घेतले जावचे ना आमच्या बाबत.